Do you ever feel sometimes that there are so many people you've promised to pray for that you can't remember them all, and then you feel guilty? Hello, I'm Father James Kubicki, and here's a little trick that involves using a prayer that today's saint, Padre Pio, used. I have a little book in which I keep the names and intentions of all the people I've promised to pray for. Periodically, when I have time, I go over it. But on most days, I do what Padre Pio did. He had a prayer to the Sacred Heart of Jesus that he prayed every day for all the many people who asked for his prayers. Here's part of that prayer. O my Jesus, you said, "Truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and I ask for your grace to touch all these people." O my Jesus, you said, "Truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for your grace to touch all these people." O my Jesus, you said, "Truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." Encouraged by your infallible words, I now ask for your grace to touch these people. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have mercy on us sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. Salve spora chamana, sundo sadekit gaita,
이로소야 단에 고롱나고야 손tes fora chamana sotto sanekit kalta sortes fora chamana sotto sanekit kalta सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयज ही मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एलिस डिकोनिया तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तिच्या गोरेब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता रिता फेर्नांडीस हिच्या सगळ्या घरच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता अल्विनो डिनीज ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच रिता डायस आपणाचे फामिलीचे बरे भलायके पासत मागूंक लायता. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली वॉटर टँक समुदाय हांगासर जातली. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगार बाबा भयणो स्वताक गोवाय दिवंक जुआंव बातिस्तान आपलो जीव खोचिलो आनी आपलो जीव दिलो. स्वतान जिवंक जेसू आज आमकां सगल्यांक उलो मारता. दोन दिसाक स्वत आमकां तरेकवार वस्तू वरवीं येता. आमचें जिवीत आमचे ह्या जिवितान जियेता आसतना आमचे अंतस्करण हो देवाचो ताळो कसो आमकां दर दिसाक जागयता. आमी जेन्ना वायट करता वायट मार्गार आसता वायट देख आमी दिता तेन्ना आमचें अंतस्करण आमकां जागयता आनी देवा सोशी परतून परतून आमकां ओडूंक देवा सोशी आनी देवाचो ताळो आयकूंक आमकां दिसपोटी उलो मारता. आमचे जिवितान स्वत कितें तें आमी ओळखून घेवंक आनी स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक ह्या मिसांत आमकां खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागतना आज पवित्र सभा पाद्र पियो पायस ऑफ पिएत्र क्लेना हाचो उगडास करता. ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांत अणभवले. आपल्या जिवितान स्टिग्माटा म्हणजे जेजूक गाये पडलेले ते भाशेन आपल्या जिवितान ताणें एक गाय अणभवले. दुसरें बरो एक कॉन्फेसर कसो तो जालो. आपलें जिवीत ताणें सगळें देवाक मागण्या वरवीं ताणें भेटयलें. तिसरी वस्त सगल्यांक जे आपणा सोशी येताले तांकां बरी देख ताणें दिली. हाका लागून देवान ताची कूड कुसूंक दिवंक ना. देवान ताची कूड आज पर्यंत ह्या संवसारांत दवरली. आनी चवथी वस्त बाबा भयणो ह्या भाग्यवंताक देवान एक नमुनो कसो आमकां एक भाग्यवंत कसो दिलो. आमचे जिवितांत तर आमी देवा सोशी अदीक चिकटून रावले जाल्यार देव आमकां मोड ओळ वस्तू दाखयतलो म्हूण भास दिता. हेच भाग्यवंताक फुडें घालून आमचे जिवितांत तीच कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सुदांच्या वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकुतकोर. Sumya kakutkur. क्रिस्ता काकुतकोर. Krista kakutkur. सुम्या काकुतकोर. Sumya kakutkur. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग करता तो सगल्यो तुज्या आज्ञा पाळटा म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयला. तर भाग्योंत पाद्र पियोची देख घेवन माये मोगाच्या कोन्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आनी तुज्या राज्यान तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. आगेव प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. डेरियस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आगेव प्रवाद्या उद्देशी शेतिल्याच्या पुताक जरुबाबिलाक, जुद्याच्या अधिपती आनी महायाज्ञिका जोसुवाक, जहजादाच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. दरबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, हो लोक म्हणटा, सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आगेव प्रवाद्या उद्देशी सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें, ह्या घराचें घट्टण जालें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळ हो. तर आतां दरबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमचें सवें कितें कात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब ओंपलां पूण भोव थोडें लुवलां. तुमी जेवतात तरी तुमचें पोट सारकें बरो ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुतात पूण तुमकां ऊब मेळ्ळो ना. वावराडी आपली जोड पिंजलोल्या पिशवेन घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसाणीन नदर मारात. म्हणटूच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. पोतून म्हणुया, आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. भोगतांचे सोबेत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचे पुद्दो आनंदान उल्लासू. जबाब, आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोव. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोजेचो मोग केलो. दुबल्यांक धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब, आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोग संतोश बरीत जावं आनी कुशलकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सरपटूं. ताची स्तुती करून ताच्या ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब, आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. उद्गार.
जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Soi sorvespora, soi sorvespora, soi sorvespora, soi sorvespora, सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. Luca pormone Gesù Cristo Gesù vortoma. हेरोद उपरासा गोडटाले तितले आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जुवांव मेलेल्यांतलो जिवोन जाला अशें म्हणत, दुसरे एलिशा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तर हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुवांव तांचे शीस हांवें तर कापले, जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर, आनी ताका काशा पडूंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ बाबा भयणीनो, जुआं बातिस्त आपल्या जिवितांत सदांच सोत उलोवपी मनीस. आपल्या जिवितांत ताणें सोता प्रमाणे जियेलो. अरोण्यांत लोकांक ताणें अरोण्यांत लावन बोबाड मारली, तुमच्यो वाटो तयार करात, पातकी जिवीत सोडून दियात, कित्याक सरवंडार येवचो वेळ जालो. आनी अरोण्यांत तो आड्डतालो, पूण लोक आपलें जिवीत बदलूंक तयार नासलो. अशेंच कितें जुआं बातिस्तान हेरोदीक सांगलें, तूं तुजें जिवीत जियेताय तें पडदुवारपणान जियेताय. तुज्या भावाचे बायलेक घेवन तूं आसाय. सोत ताच्या तोंडार ताणें मारलें. आनी सोत भावा भयणीनो हेरोदीक सारकें कोडू लागलें. म्हणटकूच हेरोदीन एक सोयेक बाबा भयणीनो सारको सोयेक ताका मेळ्ळो आनी जुआं बातिस्ताचें शीस ताणें कापून उडयलें. ताची गोमटी ताणें कातरली आनी ताका बोणकोणीन ताणें घातलो आनी जिवेशी ताका मारून उडयलो. सोत बाबा भयणीनो दामून उरलें ना, कित्याक हेरोद आतां आयकतालो की जुआं बातिस्त परतो पुनर्जिवन जाला, वो कोण एक प्रवादी जिवन जाला, वो तांचे मदले कोण एक बाकनार आयला, वो एलिशा नव्यान दिश्टी पडला अशें आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकता. बाबा भयणीनो, सोत जावन आसा देवान धाडलेली एक आमकां खरी वस्त. सोत केन्नाच पायले पोंदा धांपून उरोना. सोत कोणाच्यान बाबा भयणीनो फोट म्हणून सांगूंक जायना, कित्याक सोत तें सोत, कित्याक तें देवातान येता. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो हें सोत आमकां दिसपोटी मेळटा. आमच्या जिवितांत तें आसा. खंय आसा? आमचें अंतस्कर. दीस आनी रात बाबा भयणीनो हें सोत आमकां उलयता, आमकां जागयता. पूण जायते फावटी ह्या सोताक आमी दामून दवरूंक सोदता. जायत घडी आमच्या स्वार्थीपणाक लागून, जायत घडी आमच्या अहंकाराक लागून, जायत घडी आमच्या दुसऱ्या हेर वायटव्या चिंतनाक लागून, आमच्यो मांडण्यो आसात, हाका लागून हें सोत आमी दामून दवरता. आनी सोताक बाबा भयणीनो आमी माड्डून उडोवंक सोदता. जायते फावटी घडी दुसऱ्यांची भिरांती वरवीं तो म्हाका जिवेशी मारतलो सोत उलयल्यार, ते म्हाका एकदम येवन त्रास करतले, ते आमकां वायट करतले, आमची कामां जावची नात, आमच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो आमकां मेळच्यो ना. हें चिंतून बाबा भयणीनो जायते फावटी सोत उलोवपाचें आसा तें आमी बंद दवरता आनी आमचें तोंड धांकून आमी जियेता. जायते फावटी सोताक गोवाय दिवचे खातीर आमी भियेता. फुडें आमी येना, भायर आमी सरोना. आमी घडयेक भितरूच रावता, गुणगुणटा आनी सोत आसा तें दामून दवरता. पूण सोत खंयच्या ना खंयच्या वेळा बाबा भयणीनो भायर सरता. जशें बाग्युंत आगुस्तीन जेन्ना पडदुवार जिवीत जियेतालो
देवाच्या उतरांतल्यान बाबा भयणीनो सोत ताचे सवे आयलो. बागेंत पावलो जेन्ना पिडापीड दितालो देवाची वीज बी ताका दिश्टी पडली आनी खेरीत भाशेन बागेंत पावलूक बाबा भयणीनो देवान आपल्या सोची परतून हाडलो आनी जेजूचो खरो गोवाय तो जालो. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाचे स्वताचे प्रतिनिधी जावंक सोदिना तेन्ना देव तरेकवार उपाय आमचे सवे घेता, तरेकवार वस्तू आमचे सवे आपणायता. देव आमकां बाबा भयणीनो आमचे पातकी जिवीत सोडून दिवंक जाय ते उपाय घेता. आमकां तो जेन्ना बागेंत पाद्र पियो म्हणटालो, आमकां तो जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता आसतना कसले आमकां दंड दिवंक सोदता, आमकां फारीकपण दिवंक सोदता, तेन्ना देव स्वता आमकां मोगान हें फारीकपण दियेता. कित्याक विथ रेवरन्स ही वॉन्ट्स टू पनीश अस. कित्याक तो भियेता, ही डजंट वॉन्ट टू हर्ट अस. कित्याक आमचो तो मोग करता, आमकां तो मानान लेखता, आमकां बाबा बीन आपली रूच ना म्हूण तो पाचारता. हाका लागून आमच्या जिवितांत बाबा बीन आयज तर ही समाज दुस्पोटायेक सांपडल्या जाल्यार आमच्या ह्या समाजांत सोत ना. फादर पियो म्हणटाले देर इज नो ट्रूथ इन दीस सोसायटी एंड दॅट्स वाय द सोसायटी इज कंप्लिटली इन अ डिझरे. आमच्या जिवितांत जेन्ना अदीक आनी अदीक स्वताक आमी गोवाय दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत खरी शांती येता, खरी बाबा भयणो सगल्यो आडकोड्यो आमच्या जिवितांतल्यो पयस जातात. जेजून हें सोत आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक दाखोड केलें. सोता प्रमाणे जेजू जियेलो, जेजून दुसऱ्याच्या तोंडार सोत कितें आसा तें दाखोड केलें. आमचें अंतस्करण आमकां जायते फावटी जागयता. आमी जेन्ना वायट मार्गार चलता, वायट वस्तू आमी करता, वायट करण्यो आमी करूंक सोदता तेन्ना आमच्या काळजान अंतस्करण आमकां जागयता. आमच्या मनांत बाबा भयणीनो परतून परतून आमी वायट करता, देवा सोशिल्ले पयस वेता म्हूण हें अंतस्करण आमकां दाखोड करता. आज ह्या भाग्यवंताची आमी बाबा भयणीनो देख घेवया. आपल्या जिवितांत ताणें खरें मागणें कितें तें आमकां दाखोड केलें. लोकांक परतून परतून देवा सोशी हाडटाना पाद्र पियोन सांगलें, मागणेचे मनीस तुमी जायात. कित्याक देव आमकां सगल्यांक मागण्यांत मेळटा. आमच्या काळजा वरवीं, आमच्या भावना वरवीं, आमच्या दर एका दिसा वरवीं, आमच्या काळजाच्या उमाळ्यांत आमी जेन्ना मागणें करता, आमचें अंतस्करण जेन्ना आमचे सवें उलयता तेन्ना देव आमचे सवें उलयता. बाबा भयणीनो, जिवितांत आमकां असले भाग्यवंत देव धाडटा तेन्ना आमकां तो स्वताचे गोवाय जावंक उलो मारता. आमी आज ह्या भाग्यवंताची परब करतना ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत सगळे देवाक मानता ते आपल्या जिवितांत केले. खरे आपल्या सोशी येतल्या मनशांक ताणें पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी मागण्याचे मनीस जावंक ताणें उलो मार. देवचाराचे आड कशें झुजूंक जाय तें आपल्या जिवितांत ताणें प्रवचनांनी शिकयलें. इतलेंच न्हय, सगल्यांक भाव भयणो आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवंक कुमसाराचो साक्रामेंत ताणी मोगान स्विकारचो म्हूण ताणें उलो मारलो. देवान ताका आज भाग्यवंत कसो दवरलो, ताची कूड कुसूंक लेगून दिली ना. कित्याक ताणें आपल्या जिवितांत स्वताक गोवाय तो जालो. आपल्या जिवितांत सगलें देवाक मानता तें ताणें केलें. मागणेच्या आनी बऱ्या कोरण्या वरवीं तो जियेलो. आमी बाबा भयणी ह्या भाग्यवंताची देख घेतना आमकां तीच कृपा मागुया. स्वताक आमी गोवाय जावं. जशें जुआं बातिस्तान हेरोदाक सोत कितें तें सांगलें आनी सोता प्रमाणे जीव उलो मारलो, आमकांय बाबा भयणीनो देवान हेंच संतोषकरण दिलां. हें दिसपोटी आमकां जागयता, दिसपोटी बाबा भयणीनो खऱ्या मार्गात चलूंक आमकां उलो मारता. तो सोताचे गोवाय आमी जावं, आमकांय सगल्यांक तीच कृपा मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. Spirit
म्हज्या बाबा भयणी मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या गानाक आमच्या आनी आपल्या कुशीक शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो प्रेमीत मोग भक्तीपणी आमी समोरुमताव. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भक्ता वरवीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासनाचे देवा सर काड्यांचो ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयले त्या भक्ता पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या बरोबर. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोडपोर गोठुया. सुम्याचे सुवावे ओंडोखाता आनी एका श्रीते दुयेता. तेच पावटी तो होय भगवानेचो आमी तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुरनी एलिसाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली एक वरस फाटीं तुवें आपोवन वेली. तुशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगती चोपुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना तुझे राज आमकां येवंक अशें आमी प्रार्थनान म्हणटा देवाचें राज स्वता प्रमाणे आमचे मोदें विस्तारूंक स्वताचे आमी गवाय जावंक स्वता खातीर आमी झुजूंक ह्याच प्रार्थना वरवीं खतखत्यान देवा लागीं मागून घेवया सगलीं बरोबर आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां न्ही सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राचू चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी स्वता खातीर आपलो जीव दितलो जेजू ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या एकाचो थर म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमीन Ci sono come
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजांत तावन दिनवासता. आनी जशें बागेवन पावदर पिवन थांबोवन आसतना तुजी भक्ती आनी अप्रेमीत मोगान तुजे पोजयेची सेवा केली, तशेंच आमच्याय बाबा भयणीचे चाकरेन आमचें जिवीत करचूंक आनी अशी काळजांत तान तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उत्सुनियात स्वता प्रमाणे जिवंक आनी स्वताचे गवाय जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Gesù cancello